आपणे सदांच मोपाक विरोध केला आणि हे फुडें करतलो। लोकांनी आणि राजकीय पक्षांनी एकठांय येवन दाबोळी विमानतळ सारवार करपा खातीर वावुरचें असो उलो चर्चिल आलेमावन मारला। मोपा गोंयकारांच्या माथ्यार मारपाक परिकार सरकार आणि काँग्रेस पक्षूय जबाबदार म्हूण आलेमावन आरोप केलो। मार्च 2000 वर्सा मोपाक नवो विमानतळ करतना दाबोळे नागरी उड्डाणा खातीर बंद करपाचें थारिल्लें। ताका लागून मोपा आयल्या उपरांत दाबोळे उरतलो ही फक्त अफवा अशें चर्चिल म्हणटा। आणि जेन्ना हांव डिफेन्स कमिटीचो वायस चेअरपर्सन पळय आहा तेन्ना जी फायल म्हज्या हातीन पडली ती दाबोळी एअरपोर्टाची आनी मोपा एअरपोर्टाचे सगळे डॉक्युमेंट आनी तेन्ना हांव येयलो आनी हांवें इतले डॉक्युमेंट हांवें हाडल्या, कोणें हाडूं ना डॉक्युमेंट आख्या डॉक्युमेंट। आनी त्या टायमाचेर सारकी क्लियरली सांगलेलें आहा सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्ट्रीन की जेन्ना हो एअरपोर्ट जो आहा तो एअरपोर्ट मोपा एअरपोर्ट चालू जालो, हो एक्झिस्टिंग एअरपोर्ट आहा तो बंद आनी दाबोळी एअरपोर्ट तो थंय उरतलो जाल्यार आज आमी सगळ्यांनी एकठांय जावपाक जाय। इंडिविज्युअल कोणा कडेन फायट करपाक जावपाना। हांव कोणाचेरी पर्सनली खंयचे पार्टीचेरी कोंत्र ना म्हण खंयचे एनजीओचे कोंत्र ना। जे खंयची पार्टी आनी खंयचेय लिडर खंयचेय पार्टीचे जे सगळे तरी येता एकठांय जाता जाल्यार हांव सदां आसतलो आनी म्हगे सदांच मोरपसान दाबोळी एअरपोर्टाक सपोर्ट आनी दाबोळीच एअरपोर्ट उरपाक जाय म्हूण हांव मागता। मुळावें शिक्षण माय भाशेतूच आसपाक जाय। इंग्लिशींतल्यान मुळावें शिक्षण घेतिल्ल्यांक भविष्यांत वायट परिणाम दिसतले अशें सभापती राजेंद्र आलेकर उलयला। सांखळी आनंददायी बालशिक्षण परिशदे वेळार तो उलयतालो। राज्यपाल मृदुला सिंहान ह्या दोन्ही दिसांच्या परिशदेचें उक्तावण केलें। शिक्षण हे मातृभाषेतूनच व्हायला हवं याचा आग्रह मी धरण्याची आवश्यकता नाही। इथे बसलेले सगळे शिक्षक जे आहेत यांना अनुभवातूनही हे त्यांना कळलेलं असेल की त्या बालकाकडे जर बोलायचं असेल तर आपल्याला मातृभाषेचाच वापर करावा लागणार आहे। इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळा किंवा पूर्व प्राथमिक शाळा या काढण्याचं एक फॅड आपल्याकडे काय कोण जाणे पण येत आहे। अत्यंत चुकीची पद्धत आपण सगळे घेत आहोत। त्याच्यातनं आपल्या येणाऱ्या पिढीचं नुकसान आपल्याला आज जरी दिसत नसेल तरी आपल्याला त्याचे परिणाम मात्र भोगावे लागणार आहेत। म्हणून हे शिक्षण मातृभाषेतून होण्याची आवश्यकता आहे। साचेबद्ध पुस्तकी ज्ञान व त्याच्या व्यतिरिक्त सुसंस्कार, स्मरणशक्ती, कौशल्य, सुप्त कलागुणांना यांना महत्त्व देणे संयुक्तिक आहे। मात्र आजच्या युगात बहुतेक पालक इंग्रजीच्या वेडापायी आपल्या पाल्यावर शिक्षण लादताना आढळतात। घेऊया एक विराम।